Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आता पळय तू मास्क घालून आयल्लो आसा प्रत्येकानी कॉशियस रावपाची गरज आहा न्ही. प्रत्येक मनीस आपलो लायफ आनी आपल्या जिवनाची सुरक्षीत दवरपाक म्हणून परिस्थिती कितें आहा की नवे नवे वेरियंट्स येत रावतले. पूण त्याच बरोबर आमी पळयतले आमचे डॉक्टर्स आहा एक्सपर्ट्स आहा तेणीच सोडून दी न्ही. आनी त्याच बरोबर ओवरऑल इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालूच उरूंक जाय. लोकांक त्रास भरपूर जाल्लो आसा कोविडाचो. त्याच बरोबर गरज तशी पडल्यार पण म्हाका दिसता गोवा राज्य योग्य तरेची पावलां घेतल्या आनी कांय सद्याचे परिस्थितीत बंधन कसलेच घालून उपयोग ना. आनी आमी आसा लक्ष दवरून आमचें आसा. जर गरज पडल्यार आमी तेन्ना विचार आमी करुया. सद्याचे परिस्थितीत म्हाका दिसना आमी कितें करूंक जाय म्हणून. See, the government has to ask the expert committee to give its recommendation. As of today, government has not asked. So, whatever actually the restrictions are there are still on laws. But now it is up to the state to have enforce something else if they want to. Some restrictions has to be there. Now it is in tourism, it is for all. We cannot say that only tourism people will get COVID. And COVID is not selective that I will hit only those people. So it is everywhere, wherever there is a very huge crowd, which this is there. I think people should take care. कोविडांच्या केशींचो आंकडो वाडटा. राष्ट्रीय पांवड्यार आनी गोंयांतूय. राष्ट्रीय पांवड्यार दिसाक 700-800 केशी आसताल्यो. आतां त्यो 2,500 तेंकल्यो. गोंयांत 1-2 आसताल्यो. त्यो 5-6 पावल्यो. आरोग्य मंत्री म्हणटात जें कितें तें एक्सपर्टांनी थारावपाचें. सरकार सध्या भिवपाची गरज ना मोडात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.